वास्कोन खंयचीय जाता आनी ती आमकां प्राऊड फील करून दिता ताची उमेद आमकां सगळ्यांक आसता. आज आमचेच एक युवती सुपुत्री म्हणटा तशी स्नेहा नन्हे यादव म्हणजे तो आमचोच एक कार्यकर्तो आसा आनी ताजी चली खंय तरी आज 400-500 चलयां भितर आज ते सिलेक्ट जाता आनी पयली म्हणजे एकूच गोंयकार ही आज खंय तरी आज आमच्या देशाक रिप्रेझेंट करपाक वता. म्हाका खूब उमेद भोगता की आमचेच एक भुरगे आज खंय तरी देशाची सेवा करपा खातीर आनी ताका पयले पोस्टींग त्या पासून मेळ्ळा त्या पासून बांगलादेश बॉर्डरीचेर मेळ्ळा. सो ही सगळी धाडशी कामां जी आसता आज आमची सगळी चलयो भुरग्यो करपाक लागिल्ली आसात आनी आमकां खूब सोंपें दिसता उलोवपाक पूण बॉर्डरीचेर झगडप हें खूब कठीण काम आसता आनी खूब धाडसाचें काम आसता. म्हाका खूब बरें दिसता की आज आमची चलयो पसून आज तयार जाल्या ते धाडस घेवपा खातीर आपल्या देशाच्या प्रती प्रेम दाखोवपाक आज सगळींच फुडें चल्ल्या आनी ताणें स्वता म्हणजे ह्या 500 भुरग्यां भितर आज गोंयच्यान ते पयले हें आसा आनी ताच्या खातीर हांव ताजें अभिनंदन करतात. पूण बरें दिसता की अशेंच आमच्या देशा खातीर काम करपी देशा खातीर आपले सर्वस्व दिवपी असले चलयांनी हे सगळ्या खातीर एक इन्स्पिरेशन आसा. अंजुमन बायणा येता आसा थंय हांवें 10th स्टँडर्ड केला म्हणजे मागीर 12th स्टँडर्ड हांवें कंप्लीट केला सेंट एंड्रूज हायर सेकंडरी स्कूल. मागीर कॉलेज हांव MES कॉलेजीन शिकला. थंय म्हज्या ट्रेनिंगाक टोटल 490 ट्रेनीज आसले तितूंतल्यान हांव गोंयचे एकटेच आसले एंड हेजे पयलीं हांवें दिला ती एग्जाम SSC तितून हांव क्वॉलिफायंग जावंक ना बिकॉज हांव ड्युटीक आसलें. आय वॉज वर्किंग इन स्पायसजेट एअरलायन्स बिफोर. Then what happened was I disqualified in physical because of lack of practice. I was doing night shift. I chose this because I chose this background because I always wanted to join defense to serve nation. Otherwise, I could have joined many other duties like I was working in SpiceJet airline. I thought of going on cruise as well. But my aim was to join defense to serve for the nation. And I have seen my father working really hard. I used to milk 10 buffaloes every day and then I used to go to the college. I used to skip lectures, then come back, again work with my father, do my studies. I have seen a really struggle in my life. I've seen very bad days, like I feel like crying, but then if I see my parents happy, that motivates me to, do my duties at the borders. And everybody present here, thank you all who are present here and thank you so much for this gesture. I'm really grateful for people like this. Thank you Daji sir, thank you ma'am, thank you for so much for this. And I will request everybody of you to please motivate your girls, make them stronger. Please motivate them to join forces because if you motivate them, I'm not saying like okay they will deny it, they will surely go for it. If parents are scared to send their daughters on borders, then who will protect our mother country? So please motivate them, please motivate them to play sports, motivate them to join NCC, motivate them to join forces like CSF, BSF, Indian Army, go for OTA. There are many such choices. Just make them bold so that even if they face some problems anywhere, they will tackle it definitely. So please take your daughters ahead and thank you so much everybody who is present. मेरी बेटी देश सेवा कर रही है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है. हमने इनको मतलब पूरा वो किया है कि तुम्हें जो करना है मतलब कोई चीज के लिए इनको कभी रोका नहीं, कुछ नहीं. बस हमें मतलब प्राउड फील बहुत हो रहा है कि आज दाजी सर ने हमें बुला के यहाँ पर मेरी बेटी का सम्मान किया. मेरे को उसी से बहुत ज्यादा खुशी है. और मेरी बेटी अभी बॉर्डर पे जा रही है तो मुझे और खुशी है कि ताकि यहाँ के और भी बच्चे निकल के जाएं, ज्यादा लड़कियां निकले, ये ना सोचे कि लड़की घर की बोझ है करके. मैं सब माता पिता से यही विनती करता हूँ कि अपने बेटियों को भी आगे सिखाए, हर काम सिखाए. जैसे मैंने भी सिखाया है, घर में चूल्हा चौके के साथ साथ भी घर में डिफेंस लाइन कोई भी हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम करना चाहिए करके. आमच्या वास्कोचे चली स्नेहा यादव BSF सिलेक्ट जाला, एकमेव गोंयचे आणि ते बांगलादेश बॉर्डराचे जे पोस्टिंग 15 तारखेक वयता. जे त्याने आपले सांगले की मांगरातले तुझे वडील नन्हे यादव यांच्यानी सांगले की ते दूध काडटाले, 10 म्हशींचे दूध काडप, कॉलेजीक वचप आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट NCC. प्रत्येक चलयान NCC जावंक जाय. C सर्टिफिकेट म्हाकाय आज प्राऊड फील जाता. NCC C सर्टिफिकेट आमचे कडेन जावंक ना, पण आमचे स्वप्न असल्या भुरग्यांतल्यान आमी पळयता. आदरणीय नरेंद्र मोदी असत, आमचो दाजी असत, डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमी सगळ्या महिलांक प्रमोट करता. अनेक चलयो भुरगे असत, चले असत, तेंच्यांनी आर्मी जॉईन जावप, देशाची सेवा करप ही सगळ्यांत श्रेष्ठ सेवा आसा अशी म्हणटा. देव बरें करूं.
वंदे मातरम. आनीक बरें दिसता आमच्या दोळ्या मुखार वाडलेली ही भुरगीं तेका एक व्हडली भयणी आहा. आमी सदांच तांकां खंय तरी एक स्पोर्ट्स आउटफिटान पळयताले. आमी केन्ना बी दूध हाडपाक वयताले नाल्यार जेन्ना घरान पुजा जातकीर एक पान आसता ते गायक दाखोवचे आसता ते दिवपाक तेंच्या गोठ्यान वयताली. आमी पळयताली तेजी आवय जावं बापूय जावं ही भुरगीं कितके कश्ट करताली, दूध काडटाली. इवन शेणाचे व्हडले व्हडले कायली तकलेर मारून ते दुसरे कडेन उडयताना सुद्दां आमी पळयल्ले आसा. आनी आयज त्या चेडवाचें नांव इतके गोंयभर जाता हें पळोवन म्हाका दिसता प्रत्येक वास्कोकाराक एक अभिमानाची गोष्ट दिसता. आमकां खूब बरें दिसता जेन्ना आमचे बायलां चेडवां फुडें सरून ह्या शिखरार पावता. वुमन एम्पावरमेंटा बद्दल दाजीन म्हाका दिसता ऑलरेडी खूब कितें कितें सांगलां. पयलींच्या हितून अशें कांयच जायनासलें, बायलां आमकां खंयच दिश्टी पडनासली. पयलींचो फक्त एक नारो आसतालो गरिबी हटाव देश बचाव. पूण आयज खरो वुमन एम्पावरमेंट आमकां देशभर दिसता, गोंयांत दिसता. आमची डबल इंजिनची सरकार म्हाका दिसता प्रत्येक बाबतींत महिलांक फुडें काडटा आनी ती वाटचाल आयज इतकी फुडें पावला की आयज आमी पळोवंक शकता वास्कोन मांगरा सारकेतली भुरगीं आयज इतकी फुडें सरून गोंयचें नांव वयर काडटा. धन्यवाद.